हॅलो एवरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. या व्हिडिओन आम्ही आणि एक पेपर सोल्युशन करतले ते अंडर जे कोंकणी एमसीक्यूज येयल्ले ते पळयतले. सो फर्स्ट एमसीक्यू आसा, ताकाक वचून गाडगो कित्याक लिपोवपाचो. हे अपारीत गाडगो म्हटल्यार कितें. सो हांगासर गाडगो जो वर्ड आसा तेजो मिनींग कितें. सो बिफोर दॅट तुमकां हेजो मिनींग खबर आसपाक जाय. ताकाक वचून गाडगो कित्याक लिपोवपाचो. ताकाक म्हणजे कितें, तूं जर बटर मिल्क ताक म्हणटा आमी पळय, ओके, ते जर हाडपाक गेले आणि तो हाडटाना तुवें कितें यूज केला, गाडगो यूज केला. सो कोणी सपोज जर पळयलें जाल्यार तूं तो कितें करता, लिपयता. ओके, ताकाक वचून गाडगो कित्याक लिपोवपाचो. सो हितूंतलो गाडगो म्हळ्यार कितें. गायेचे पाडू, गाडवाचे पील, आयदन ऑर धुकलपाचो गाडो ऑर नन ऑफ द अबव. सो गाडगो म्हटल्यार आयदन. सो तें तुवें कितें केल्लें, ताक हाडपाक व्हेल्लें. नेक्स्ट, आमट आमसाण. ओके, सो ही भावनामा जाता. आमट आमसाण, ओलें ओलसाण, मोव मोवसाण. पूण शाणो आमी ताका कितें म्हणटले, शाणो. जर तुका एक्सप्रेशन दाखोवपाक जाय जाल्यार पिसो, शापोतेर, बरगत, शाणेपण ऑर नन ऑफ द अबव. सो शाण्यांक कितें म्हणटले आमी, शाणेपण. ओके, सो शाणेपण हो तुमचो करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, राय नावाचो गांव आसा पूण कोंकणी भाशेन राय म्हटल्यार डॅश. सो राय म्हटल्यार रांदपी, राजा, रंगीत, रामपण ऑर नन ऑफ द अबव. सो गोंयान आमी राय म्हटल्यार कितें म्हणटले, राजा. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो राय म्हटल्यार राजा म्हणटले आमी. नेक्स्ट, गायण्यांतल्यान गायतात, चाळणींतल्यान चाळटात आणि दांत्यांतल्यान दांत्री काडटात, दांत घासतात, धोतर शिवतात, दळटात ऑर नन ऑफ द अबव. सो दाते जे असता पळय ते आमी कित्याक यूज करतात, दळपाक यूज करतात. ओके, आता मोस्टली कोण यूज करिना, पण दांत्यांतल्यान कितें करता, दळटात. नेक्स्ट, कावळो काव काव करता, मांजर म्याव म्याव करता, जाल्यार सुणो चूक चूक कूक कूक, साव साव बुक बुक. सो यो बुक बुक इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, पोटान कावळे रडप म्हळ्यार कितें. न्हीद येवप, पोटान दुखप, खूप भूक लागप, खूप तान लागप, नन ऑफ द अबव. सो पोटान कावळे रडप म्हणजे खूप भूक लागप. नेक्स्ट एमसीक्यू, अशे बगत या उतराक खंयचो पर्याय लागीं आसा. लोभी, देवभक्त, भोगणार, अस्कट, नन ऑफ द अबव. आशे बगत म्हणजे आशा भक्ती म्हणटा आमी पळय, म्हणजे तो मेळटा म्हणून तो बरोच खायत रावता. ओके, सो तेका आमी तेका आमी आशे भक्ती ऑर आशे बगत म्हणटले. ओके, सो लोभी, देवभक्त, भोगणार ऑर असकट. सो हितूंतलो करेक्ट ऑप्शन आसा तो लोभी. नेक्स्ट, मोगरेक मोगरी म्हणजे मोगरेक फुलता ती मोगरी, गोटलिणीक गोटला, चाफ्याक चाफी आणि तुळशीक जाता ती डॅश. केसरा, कणेरा, दसणे, फुलां, शब्दुली ऑर नन ऑफ द अबव. सो तुळशीच्या वयर जो पाट जो तुरो कसो आसता पळय तेका आमी कितें म्हणटले, केसरा म्हणटले. ओके, सो इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, सरकारान तो आदेश फाटी घेतलो. फाटी म्हळ्यार, सो रीड करा सेंटेन्स. सरकारान तो आदेश फाटी घेतलो. आदेश म्हटल्यार कितें, जी ऑर्डर दिल्लेली ती तेणी कितें केली, रिटर्न घेतली. सो मुखार धुकल्लो, रद्द केलो, स्थगीत केलो. घेवप म्हणजे कितें, सो फाटी घेतली म्हणजे हेजो मिनींग कितें, डायरेक्टली तो कितें केलो, रद्द केलो. सो बी इज युअर करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू, दर्यान तारवां आणि गोट्यान डॅश. सो दर्यान तारवां असतात, तारवां म्हणजे ज्यो बोटी आसतल्यो. ओके, सो ते असतात. तशेंच गोट्यान कोण असता, गोटलां, गोरवां, कालवां, गोटाणी. सो गोट्यान गोरवां आसतली. म्हणजे हेजो मिनींग कितें जाता की रायट वस्तू रायट प्लेसीरूच आसतली. ओके, सो ती आनी खंयसरूय कितें जावची ना, वस्तू ती तूं खंय दवरूंक शकना. ओके, हो मिनींग जाता हेचो. सो अशे तरेन हेचे 10 एमसीक्यूज आसले ते आमी कवर केले ह्या व्हिडिओन. थँक्यू.